दीस सोमार जानेवारीची 26 तारीख 2024. पयलें वाचप सांव पावलान तिमोथेक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 1 वळ 1 तावन 8 पर्यंत. भावा भयणीनो, क्रिस्तांत जेजूतें आसा ती जिविताची बासवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्यास जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्ल्या हांवें पावलान म्हज्या प्रितीमोगाच्या पुताक तिमोथेक बरोवचें. देवा बापाची आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, दया आनी शांती तुका लाभूं. म्हज्या पुर्वजांनी केल्ल्या तशी हांवी नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करतां. म्हज्या मागण्यांत दीस रात म्हणल्या बरी तुजो हांव उगडास काडटना देवाक हांव अर्गां दितां. आमी एकामेकाक सोडून वतना तुवें घडयल्लीं दुकां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकतां. तवळ मात्र हांव पुरतो ददेशी जातलों. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. असो भावार्थ जसो तुजे आजे लुईसाथीं आनी तुजे आवय युनिसाथीं परजळतालो तसो तुजे थंय परजळता म्हणून म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरलेल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देण्यांचें केंड जळाशें कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्म दिवंक ना. आमकां बळवंत, मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्म दिला. तर आमच्या सोम्याक आनी ताचो कैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजा नाका. बगार देवाचे सक्तीचेर पातयेवन सुवार्ता परगटच्या कश्टां वावटींत म्हजें सवें भागीदार जा. देवाचें उतर हे देवाचें उडपकार. कीर्तन 96 1 तावन 2a 2b तावन 3 7 तावन 8a आनी 10. श्लोक. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. ताच्या उजव्या हातान आनी पवित्र बावळ्यान जैत ताणें आपणायला. श्लोक. सर्वेस्पराक एक गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. सर्वेस्परान आपली सडवण कळीत केल्या. जनांगा हुजीर आपलें नितीवंतपण ताणें उघडलां. इस्रायलाच्या घराण्यांतय ताका आसलेल्या दृढ मोगाचो आनी विश्वासीपणाचो ताणें उगडास काडला. श्लोक. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. पृथुमेर शेकान शेक आसलेल्या लोकान आमच्या देवाची सडवण देखल्या. सर्व भूनिवास्यांनो, सर्वेस्पराक जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावन ताका हरसिया. श्लोक. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. किन्नरी हातीन घेवन गितां गाया. विणे वाजोवन मधुर संगीत करा. तुतुरी कोंब फुंकून सर्वेस्परायाक जैत मागा. श्लोक. सर्वेस्पराक नवें गीत गाया कित्याक ताणें केल्यांत विचित्र कार्यां. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. मोग धर्न सत उलोवन आमचें मस्तक क्रिस्तातें आमी हर एक रितीन वाडा जाय. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वळ 22 तावन 30 पर्यंत. जेरुसलेमान तावन आयिल्ले शास्त्री म्हणटाले, हाचे माथ्यार बेएल्झेबूल बसला. देंवसारांच्या मुखेस्ता मारिफात हो देंवसार धांवडायता. देखून जेजून तांकां सरशी आपोवन ओपारींनी तांचे लागीं म्हळें, सैतानाक भायर धांवडोवचो कसो? एक राज्य एकामेका झुजपी पंगडांनी वांटे फाटें जाल्यार तें राज बाळवना. तशेंच एक घराणें कच्चाटांनी वांटे फाटें जाल्यार
तें घराणें उरचें ना. तेच परी सैतानाचे पक्षेचे पंगड जावन एकामेका जुस्तीत जाल्यार तें राज्य बळवना. तें बेगीन साळवता. कोण जाल्यारय एक बळवंत मनशाच्या घरांत पयलें लेगून ताका बांदून घाल्या शिवाय ताची जिंदगी लुटूंक शकना. ताका बांदून घाल्ल्या उपरांत मात्र ताचें घर तो लुटूंक शकता. सतत हांव तुमकां सांगता, मनशांनी आदरलेल्या सर्व पदकांक आनी उसरलेल्या सर्व निंदांक भोगसणें मेळटलें. पूण जो कोण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा उसारता ताका केदींच भोगसणें मेळचें ना. ताका देंवसार लागला म्हणून तांणी म्हणलें देखून जेजू अशें उलयलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजू आयचे सुवार्तेंत सैतानाक भायर धाडूचो कसो एक राज्य एकामेका जुस्वी पंगडांनी वांटे फांटे जाल्यार तें राज्य बळवता गी म्हणून विचारता. जेजूचेर शास्त्री निंदा उलोवन म्हणाले ताच्या माथ्यार बेलझेबूल बसला म्हणून. तशेंच ते परत्याक म्हणाले ताका देंवसार लागला म्हणून. हें आयकून जेजूक तांचे वयर कठीण राग येता. कित्याक ते पवित्र आत्म्या विरोध उलयले आनी जो कोण पवित्र आत्म्या विरोध निंदा करता ताका केदेंच भोगसणें मेळचें ना म्हणटा. आमच्या जिणेंत आमी हेरांची निंदा करिनासतना, हेरांची जडती करिनासतना आमचो आत्मो तशेंच आमचें जिवीत जेजून आमकां दाखोवन दिवच्या वाटांनी आनी मेटांनी चलोवंक फावो करून दी म्हणून मागया.